बळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे आमच्या संवसारी जिवितांत जायते फावटी आमी जियेत आसतना विविध रितीचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. आनी हांचे पैकी थोडे व्हड व्हड व्यक्ती आमचे भोवारी जायते मनीस आसात. कितें बरें काम करूंक ते भायर सरतात जाल्यार वा कितें एक बांदूंक ती भायर सरतात जाल्यार जायते फावटी आमचे मुखार ती बसवणी दवरतात. पूण चड जावन ही बसवणी पाळोवंक ती सोलवतात. इलेक्शन टायमार आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा न्हय की आमच्या घराघरांनी कोण येतात, राजकीय मुखेली पॅम्पलेटां हाडून येतात. थोडे फावटी हांव तशें करतां, हांव अशें करतां, हांव जिखोन आयल्यार हें बांदतां तें बांदतां म्हणलें सकट बसवणी आश्वासन आमचे मुखार दवरतात. पूण इलेक्शन जाल्ल्या उपरांत गजाल कितें? इलेक्शन जिखल्या उपरांत थंयसर पळया कितें सकट आमचे मुखार दवरलें आश्वासन ती रुथा करूंक सोलवतात. आनी अशें मोगाचें न्हू, असली साबार व्यक्ती आमी सदांच पळयता, तांचे विशयांत आमी आयकता. उलयतात एक पूण करतात आनी एक. पूण मोगाचें न्हू, हांचें जिवीत आमी पळयत आसतना आमकां एक व्हडलें चॅलेंज आमच्या मुखार आसा. आनी तें चॅलेंज कितें गी म्हळ्यार हांवें तांचे बरी त्याच व्यक्ती बरी त्या काले दिसो व्यक्ती गी उलयता एक वा करता आनी एक. हांवें म्हज्या उलोवण्यांत म्हज्या करण्यांत जर तर ताळ पडटा गी तें ताळ आसूंक, जर तर तें गॅप आसल्यार तें येनातलें बरी पळोवंक आज एक व्हडलें चॅलेंज मोगाचें न्हू हाच्या वांजेलांत जेजू आमचे मुखार दवरता. मोगाचें न्हू, आमच्या क्रिस्ती हांवें म्हज्या उलोवण्यांत म्हज्या करण्यांत जर तर ताळ पडटा गी तें ताळ आसूंक, जर तर तें गॅप आसल्यार तें येनातलें बरी पळोवंक आज एक व्हडलें चॅलेंज मोगाचें न्हू हाच्या वांजेलांत जेजू आमचे मुखार दवरता. मोगाचें न्हू, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी हेणे तेणें आमचो भावार्थ आमी उसारता. आमच्या करण्याक लागून आमच्या उतराक लागून हेणे तेणें जायते फावटी आमचो भावार्थ आमी उसारता. पूण आज आमकां आमी सवाल विचारूंक आसा, आमचो भावार्थ आज आमी कशें जियोवन आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या जिणेक वा आमच्या भावार्थाक थंयसर ताळ पडटा गी म्हणलें सवाल हाच्या वांजेलांत जेजू आमकां विचारता. पळया थंयसर एक व्हडली वपार जेजू आमच्या मुखार दवरता. दोग बांदप्याची वपार. त्या बांदप्यांनी घर बांदलें, देवाचें उतर तांणी स्विकार केलें, पूण एकल्यान देवाचें उतर रुता केलें, पूण आनेकल्यान तें देवाचें उतर रुता करूंक तो चलवलो. आनी हेच रितीन आमच्या जिवितांत निरंतरी देवाचें उतर तें आमी आयकून तें पाळण तें त्या प्रकार आमचें जिवीत जियोंक तें रुथा करूंक आयचो वांचेल आमकां आपयता आसतना हांव एक भावार्थी जावन मोगाचें न्हू केवल एक आयताराच्या मिसाक वचूंक वा फेस्ताच्या मिसाक वचूंक वा नोवेनाच्या मिसाक वेसो हांव व्यक्ती गी. हांव एक क्रिस्तांव खरो क्रिस्तांव जावन म्हजें नैतीकपण म्हज्या जिवितांत कितें मॉरालिटी आमी म्हणटा तें पाळोवंक हांव मुखार सरतां गी. जिवितांत फकत कुशालकाय, फकत मजा मार वा नैतीकपणां नैतीक मौल्यां म्हज्या जिवितांत हांव जियोवन आसां गी. मागण्यांत हांव आळसाय दाखयतां गी वा मागण्यांत देवातय खरो संबंद दवरूंक हांव आशेतां गी म्हणलें सवाल आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां एकल्यांक विचारता. प्रत्येक जावन मोगाचें न्हू, एक खरो क्रिस्तांव जावन देवाचें उतर तें पाळण तें नियाळण आनी प्रत्येक जावन त्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्यांक आज आपोवणें आसा. आज मोगाचें न्हू, जेजू आज ह्या वांजेला मुखांत्र ह्या वपारी मुखांत्र आमचे मुखार तो उलयता आसतना आमच्या उतरांक आनी आमच्या जिविताक ताळ पडचे बरी जियोंक आमी सदांच आमी प्रयत्न करया. केवल आमच्या जिवितांत हांव व्हड व्हड दाणी म्हणून आमी हेरां मुखार परगटल्यार पावना, बगार ल्हान ल्हान संगती मुखांत्र पेल्याच्या गरजेक पावोवंक आमी शिकोवंक जाय.
केवळ एक मनीस जावन हांव एक राजकीय मुखेली जावन वा समाजेंत एक मुखेली जावन व्हड व्हड हेरां मुखार हांवें आश्वासन केल्यार वा बसवणी दिल्यार पावना, पूण दुबळ्या धाकट्यांतय म्हजो खरो मोग करण्या मुखांत्र तो मोग हांवें दाखोवंक जाय. आनी अशेंच जिवितांत सदांच हांव स्वयंसेवक वा पेल्यांची सदां हांव सेवा करता म्हणलें उतरांनी आमी सांगल्यार पावना, पूण ते कार्य रुपार आमी करून दाखोवंक जाय. आनी हेंच जावन आसा मोगाचेनो लिसांव आयच्या लिथोजीत हांव आमकां हर एकल्यांक मेळचो. तर मोगाचेनो हें नवें आमी करता आसतना हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना मागया जिवितांत हांव कितें उलयतां कितें करतां तें पाळटां तें म्हज्या जिवितांत ताळ पडच्या व्यक्ती बरी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तेच रितीन मोगाचेनो सोम्याचें उतर आमी सदांच वाचता आसतना तें उतर आमी चीत दिवन आयकून तें पाळोवंक आनी सदांच सोम्याच्या वाटेन चलोवंक सोम्याच्या उतराचे गोवाय जावच्याक जाय अशी कृपा त्याच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी ही कृपा आमकां तो सर्वेस्पर बाप दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आमेन.